देवाचें उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. भाग्यवंत आंद्रे धोर्मदूताची परब. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू गालिलियाच्या दर्या देगेर चलतना चौगांक आपयता. रोखडेच रांपणी आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. म्हज्या फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशांक धरता तसले खारवी करतलो. जेजूचे पयले शीस ते. वळख ना कोण तो, गांव ताचो खंय, कितें तो करता, खंय रावता, कितें आमचो फुडार, असले विचार कांयच तांच्या मनांत नात. जेजू आपयता आनी रोखडेच झाडां सांडून ते ताच्या फाटल्यान वेतात. जेजूच्या उल्याक वो आपुण्याक अधिकार आसा. फुडें वचून तांणी आनीक 2 भावांक आपयले आनी तांणी तशेंच केलें. जेजूचो उलो आयकलो. जेजूचो उलो आमी केन्ना तरी आयकला. तरणाट्यानो, पेद्रू, आंद्रे, जाकोब, जुआंव आनी जेजूचो उलो आयकलो. पाप सायब फ्रांसीस आनी सगल्या याज्ञिकांनी जेजूचो उल्याक तरेकवार भाशेन आयकलो आनी आज आमकां आत्मीक फुडारी फावो जाले. फुडले पिळगेकूय पवित्र सभेच्या फुडाऱ्याची गरज. आज ताचो उलो आयकलोलो जाल्यार आमची काळजां धारून करूं नाकात. पेद्रू आनी आंद्रे भाशेन उदार जायात. मागुया. मोगाला बापा, आमच्या तरणाट्यांनी तुजो उलो आयकूंक तांकां उक्तें मन फावो कर. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं आनी परतून मेळसर पवित्र राव आनी खुशाल राव.